गोय सरकारान दर वर्सा 16 जानेवारीक ओपिनियन पोल डे म्हटल्यारूच जनमत कॉल दीस राज्य पावण्यार सरकारी कार्यावळ म्हणून मनोवपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतला। हे संबंधीची अधिसुचोवणी सामान्य प्रशासन खात्यान मंगळारा जारी केल्या। 2025-26 ह्या आर्थीक वर्सा सावन राज्य पावण्यार दर वर्सा जनमत कॉल दीस मनयतले। राजभास संचालनालय हे खातीर नोडल विभाग म्हणून काम करतले। विरोधी पक्ष फुडारी गिरी आलेमावान जुलय 2024 हे संबंधी विधानसभेत खासगी ठराव सादर केल्लो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्ले आश्वासन पुराय केले। 16 जानेवारी 1967 दिसा गोंयांत इतिहासीक जनमत कॉल घेतिल्लो। लोकांनी दिल्ल्या मतांक लागून आयज गोंय महाराष्ट्रात विलीन जावपा पासून वाटावले। हो दीस गोंयची अस्मिताय आनी लोकशाय मुल्याचे प्रतीक अशें मानतात आनी ताका लागून राज्यभर सरकारी पावण्यार तो मनोवचो म्हूण मागणी जायत आशिल्ली। ह्या आर्थीक वर्सा 16 जानेवारी 2026 हो दीस सरकारी कार्यावळ म्हूण जनमत कॉल दीस मनयतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।